हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आंबेली. आयज हांव चड खुशाल कारण 2000 मायज लोकांनी माझे चॅनल हे सबस्क्रायब केले म्हणून. म्हाजो एकूच हेतू आनी एकूच मेन मुद्दो म्हणल्यार म्हाका जाता तितले गोंयचे जे सोबते घडण्यो घडटात त्या प्रमाणे म्हाका म्हज्या कडेन जितली नॉलेज आसता जाता तितले स्वत दाखोवंक हांव फुडें सरता आनी हांव प्रयत्न करतलो. म्हणून मागतलो जाता तितल्या लोकांनी जायतो लोक हे चॅनल पळयतात. 4000 10,000 लोक पळयतात पूण ते सबस्क्रायब करिनात. म्हणून हांव एकूच मागतलो रिक्वेस्ट करता तुम्ही सबस्क्रायब बटन चिडा, बेल आयकॉन चिडा आनी म्हाजे व्हिडिओ जरी तर ते बरे आसात जाल्यार तुम्ही तो फुडें धाडचे, शेअर करचे आनी शेअर केल्या उपरांतूय त्या लोकांनी त्या चॅनलाक सबस्क्रायब करचे म्हणून आवडो दवरता. आज ह्या एक मुद्द्याचेर येता. आता मुद्दो जाला एअरपोर्टाचें नांव कितें दिवपाचें. कोण एक पर्टिक्युलर ग्रुप म्हणटा आमकां शिवाजी महाराजाचें नांव जाय एअरपोर्टाक, मोप्पा एअरपोर्टाक. आनीक एक ग्रुप म्हणटा बाबासाहेब आंबेडकराचो जाय. आनी कोण म्हणटा आमचो भाऊसाहेब बांदोडकराचो जाय. पूण हांव एक म्हणटा हे सगळे बरे आसा, सगळ्यांची नांवां दितात दिली बरे आसा. पूण आमचो बाब जॅक शिकेर, दोतोर जॅक शिकेराचें नांव केन्ना पर्यंत ऑफिशियली गॅझेटीड नोटिफिकेशन काढून कितल्या स्थानांक नांव दिला काय हो एक बरो व्हडलो प्रश्न आसा. आमचे गोंय जे मर्ज जातले आसले महाराष्ट्रांत आनी हे मर्ज जातल्या मनशांच्या नांवांनी व्हडले व्हडले इमारत्यो, व्हडले व्हडले कारखाने जावं, व्हडले व्हडले एअरपोर्ट म्हणनाका ही सगळी नांवां हे जे मर्ज कोत्ताले ह्या मनशांच्या नांवांनी दिवपाक हे फुडें सोदतात. पूण जो मनीस ज्या मनशान हे गोवा आमचे शेंटेले आसलेले महाराष्ट्रांत ह्या मनशान जे साल्वार केले दोतोर जॅक शिकेर बाबान हेचे बद्दल कोण कित्याक उलयना काय, तेजे कित्याक नाम आमी निशाण दवरूंक सोदिनात काय. तर एअरपोर्टाच्या मुद्द्यार हांव एक म्हणटलो आसलो. आज 2 एअरपोर्ट आसात गोंयांत, मोप्पा एअरपोर्ट तसोच हे आमचो दाबोली विमानतळ. एटलिस्ट एका तरी तर एअरपोर्टाक आमच्या राखणदाराक गोंयचो जो स्टालवर्ड जावन गेलो हे गोंयच जे साल्वार केले ह्या मनशाच्या नांवानूय हे एअरपोर्टाक नांव दिवचें म्हणून हांव एक उपकार मागता आनी एक विनंती करता सरकारा कडेन. सारकी मायनॉरिटी लोकांचें नांव येता म्हणल्यार तुमकां ही वाडटा, पूण इलिसा येता तेन्ना तुमकां सगळ्यांक मायनॉरिटी जाय दिसतात. व्हडली व्हडली स्किमी हाडटात, व्हडली व्हडली भाशणां दितात, पूण जेन्ना एक मायनॉरिटीन एक मनीस जो वयर सरलेलो ज्या मनशान गोंय साल्वार केलें त्याच्या नांवान एक विमानतळाचें नांव दिवपाक तुमच्या तोंडांतले एक पासून शब्द भायर सरना, चड करून मंत्र्यांच्या नांव तोंडांनी. तो आनीक एक फावटी मागता एक एअरपोर्टाक तरी दोतोर जॅक शिकेराचें नांव दिवन ही गोंयची परंपरा गोंयची हिस्ट्री सांबाळून दवरात. कारण जायते फावटी पळयतात इलिसांच्या टायमार गरीब लोकांक जे लोकांक इतली समजणी मेळना त्या लोकांक दिशाभूल करपाक तुमी नांवां दिवंक सोदतात, लोकांक फकत हॅप्पी करपाक त्या टायमार खुशाल करपाक. फॉर एक्झाम्पल हांवें पळयलां बाब फ्लोरियन वाज जो मडगांव आके तेजो एक स्टॅच्यू करून दवरलेलो. वर्सांची वर्सां जाली, आयज पासून ते स्टॅच्यूचे स्थान रेजिस्टर्ड करना आसतना आसा. पॉलिटिकल गिमिक्साक लागून ते बेस्तेन सोडला, तेजो एक स्टॅच्यू उबो करून दवरला. सलाम तुमकां कोणे पळय आदार दिला तांकां. पूण ते स्टॅच्यूच्या जाग्यार जावन तो स्टॅच्यू रेजिस्टर्ड कित्याक जायना काय म्हणटा हांव मारगांव म्युनिसिपालिटीन जावन खंयच्याय गव्हर्नमेंट खात्यांनी. जायते फावटी स्टॅच्यू बांदतात लोकांक हॅप्पी करपाक, पूण त्या प्रायव्हेट लँडार बांदतात आनी प्रायव्हेट स्टॅच्यू बांदतात, प्रायव्हेट पयशे काडून बांदतात. हो कोण आमदार कोण मिनिस्टर पयशे दितात तो स्टॅच्यू बांद म्हणून.
पूण ऑफिशियली तो रेजिस्टर्ड जायना आसतना कित्याक आसता काय? तशें जगशिखर बाबाचे 2-3 कडेन स्टॅच्यू आसात, पूण आर दे रेजिस्टर्ड इन द स्टेट गव्हर्मेंट? असेंब्लीन आसा काय? आयज जगशिखर बाबाचो असेंब्लीन स्टॅच्यू आसपाची चड म्हत्वाची गरज आसली, पूण आयज वर्सांची वर्सां जाली, मायनॉरिटी मिनिस्टर जाले, मायनॉरिटी MLA जाले, मेजॉरिटी येयले जे मतां मागून गेले, पूण आयज पासून तो जगशिखर बाबाचो स्टॅच्यू असेंब्लीन कित्याक पावोंक ना? सगळ्यांचे करया आमी प्रश्न. श्यामा मुखर्जी, शिवाजी महाराज आनी कोण आसा तितल्यांचे करया, तांकांय सांगात आनी घेवया. पूण तेच्या बराबर हांव म्हणटलो, बाब जगशिखर, दोतोर जगशिखराचो स्टॅच्यू दवरपाचो नोटिफाय करून ऑफिशियली ताका असेंब्लीन दवरचो. और आतां आमकां एक मुद्दो आसा एअरपोर्टाचें नांव दिवपाक, तेजें नांव दिवया. हांव जाणा बाब मनोहर पर्रीकरान माताजी बाब साल्दानाचें नांव घातलेलें, बट दॅट वॉज डेफिनेटली आय थँक हिम फॉर दीस. बट द सेकंड पार्ट वॉज दॅट वॉज नेसेसिटी ऑफ मदर ऑफ इन्व्हेन्शन आहलें त्या टायमार. पॉलिटिकल कंपल्शन पासून म्हणल्यार जातालें. तशेंच आमी पळयतात मडगांव, म्हाका दिसता विजय बाब सरदेसाय मडगांवचे सर्कल आसा KTC आनी रवींद्र भवना कडच्यान कोलवा रोडाचेर, त्या सर्कला कडच्यान तेणें एक नांव दिल्लें डॉक्टर जगशिखर स्क्वेअर म्हणून, आनी तिका जायते स्टॅच्यू, बॅनर्स, फोटोज लावन पुलीस बी दवरलेले. आयज तेय थिंगा दिश्टी पडना. जाल्यार ह्यो वस्तू हांव मागतलो, हितून असली पॉलिटिकल नॅरेटिव्ह करप न्हू आमी, की फकत आपापल्याचे फायद्याचे आनी एक डिफरन्सिएशन करून हे स्टॅच्यू जावं कसले पुतले हाडून दवरपाचे न्हू. हे म्हाका एकदम वजाप दिसता कशे परी हे जे पॉलिटिशियन आयज जी असेंब्लीन बसतात आनी प्रमोद बाब सावंताक सांगता, आयज जरी तर तूं CM जाला, जरी तर पर्रेकर बाब CM जाला, लुईस इनवाले, सारदीन, सगळे हे तुम्ही CM जाले फक्त आयज दोतोर जगशिखर बाबाक लागून, नाजाल्यार हांव खुर्ची मेळच्यान आलेल्यो. आयज जरी तर तुम्ही 40 आमदार आसात, इट इज बिकॉज ऑफ डॉक्टर जगशिखर. जाल्यार हेच्या बद्दल तुम्ही करपाक कित्याक फुडें सरनात? हे चिंतून जायते फावटी एक हुस्कोन जाता, आनी ह्या हुस्क्याचेर आमच्या सगळ्या गोंयकारांनी एकठांय जावन आवाज दिवपाची गरज आसा. जावं थ्रू द फॉर्म ऑफ लेटर्स टू एडिटर, रिपोर्टिंग, व्हिडिओग्राफी, रिक्वेस्ट टू द MLAs, वचात, रिक्वेस्ट करात आनी हे आमचे दायज आमचे फुडचे पिळगेक उगडासाक उरपा सारखे करुया. नाका जालेले आमच्या गोंयच्या भायल्या लोकांच्या नांवांनी हांगा व्हडल्यो व्हडल्यो इमारतो आनी व्हडले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नांव दितात. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साची नांव स्पोर्ट्समॅनाच्या नांवांनी आसपाक जाय. एड्युकेशनल हब्स शूड बी नेम्ड आफ्टर एड्युकेशनिस्ट. गव्हर्नमेंट कचोरी आसा, जावं MLA आनी मिनिस्टरांच्या नांवान केल्यार हरकत ना, पूण आयज मेन मुद्दो म्हणल्यार एक इक्वल रिप्रेझेंटेशन म्हणटात तेच मागतलो. आनी हे एटलिस्ट जाता तितले सारखे इक्वालिटी कडेन जावची ना, पूण जाता ते भाशेन आयज आमच्या फुड्यान एक मुद्दो आसा, सबका साथ सबका विकास म्हणपाक. प्रमोद बाब सावंत, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, आयज तुकाय आमी विनंती करता, हेजेर मातशें तुवें मन लावचें आनी एका एअरपोर्टाक तरी तुवें नांव दिवचें. जाता जाल्यार आमच्या स्वर्गीय दोतोर जगशिखर बाबाचें. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच.